वर्साचो सदो काळ 32वें सतोळें पेरिस्तार. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान, अध्याय 17 वळी 20 ते 25. देवाचे राज केन्ना येवचें आसा ते फारिजेवांनी जेजू लागीं विचारलें तेन्ना ताणें अशी जाप दिली: नोदरेक पडटा तशें देवाचें राज येवचें ना. हे पळय हांगा आसा, ते पळय थंय आसा अशें लोक म्हणचो ना, तर जाणो जायात देवाचें राज तुमचे मोदें आसा. आनी तांणी आपल्याशी सांगलें: मनशाच्या पुताचो एक दीस पळोवंक तुमी आशेतल्यात, तसलो काळ येतलो, पूण तुमकां तो पळोवंक मेळचो ना. तेन्ना कोण तुमकां सांगतलो, हो पळय हांगा आसा, वो तो पळय थंय आसा. भायर सरूं नाकात आनी ताचे फाटल्यान वचूं नाकात. जशें अंतरुळा थावन जंगलावणे मारता आनी अंतरुळा सकयल आसा ताचेर लोक घालता, तशेंच ताचो दीस येता तेन्ना मनशाच्या पुताचें जातलें. पूण त्या आदीं ताणें जायतें सोंसचें आनी हे सोंसतीन ताका भायर रावचें आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणली तुका क्रिस्ता.